आयज आमी गोंयांत म्हटल्यार पयलीं सुवातेर पळयता की जे गोव्याची हेरिटेज, गोव्याचे हे लँड जी आमचे शेतां भाटां आनी आमचे दोंगर जे फॉरेस्ट ते आमची गोंयची संपत्ती, आमची ट्रेजरी आनी तेचेर राखपाचें काम प्रत्येक गोंयकाराचें आसात. तेच्या पयलीं ह्या जो गव्हर्मेंट करप्ट गव्हर्मेंट आहा कळ्ळें, तेची एक्चुली तेचो हो धर्म, तेचो हक्क जाता की आपूण ज्या जाग्यार निवडून येयला, आपूण ज्या जाग्यार हें केलां तेचें रक्षण करपाचें तेजें आसता. आयज आमी पळयता की ज्या तरेन भाजप सरकारान TCP डिपार्टमेंटान हो गोवा तुकडे तुकडे करून विकपाची तयारी केल्ली आसा आनी तेचेर आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान एक बरी बोडी मारून तेचेर रोख दिल्या. हो विजय सगळ्या लोकांचो आसा आनी तितून अशें दिसून येता की जी लँड माफिया, जे लँड लॉबीज आसा ते लँड लॉबीज खंय तरी घुसपाल्ले आसात आनी तेंचेर एक चाबूक पडलेलो आसा. आनी अशा तरेन म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान ज्या तरेन हे आमचे फॉरेस्ट म्हणा, दोंगर म्हणा कापपाची, विकपाची तयारी केल्या, तितून दिसून येता की हेंकां लोकांचें पडलेलें ना आनी प्रत्येक गोवा आपलो हक्क मागपाक हे न्यायालयान वयचें पडटा. आनी आयज TCP मिनिस्टर सांगता विश्वजीत राणे की आपूण आतां हायकोर्टाच्यान आतां आपूण सुप्रीम कोर्टान वतले. हे जे टॅक्स पेयरांचे पयशे जो वेस्ट करता एडवोकेटाक आनी बाकीच्या प्रोसिजराक, ते तेणी म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाक घालपाची गरज आसा. तो वेस्ट करपाची गरज ना. खंय तरी हेचेर चाबूक बसल्या तरी तांकां इतलो अहंकार जाला, अभिमान जाला, इतलो अहंकार वाडला की तो सांगता की आपूण सुप्रीम कोर्टान वयतलो म्हणून. हेचेर सगळे 17 जो TCP एक्ट आहा तेचेर सगळ्यांनी लोकांनी विरोध केल्लो आसा. आनी हो गव्हर्नन्स कितें म्हणून सांगता, कितें म्हणून दाखोवंक सोदता. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की एका एक्स मिनिस्टरान सांगलें की करप्शन चालू आसा म्हणून, पण तांकां पडलेलें ना. जे स्वताचे मिनिस्टर करप्शनान बुडलेले आसा तेचेर तेंच्यांनी केन्ना तेंचेर एक्शन घेतलेली ना. सुलेमान असलो एक मनीस जो प्रॉपर्टीन इनवॉल्ड आहा आनी आतां भितून आसा, तेणी MLAचे आनी डेप्युटी स्पिकराची नांवां घेतली, तेचेर एक्शन घेतलेली ना. पण एक बारीक मनीस खंय तरी आवाज काडटा, खंय तरी एक्टिविस्ट आवाज काडटात हेच्या विरुद्ध, जाल्यार तेंचेर एक्शन घेतली वयता. आनी प्रत्येक जाणांक कोर्टान वयचें पडटा, कोर्टान आपलो हक्क मागूंक वयचें पडटा. हे गव्हर्नन्स कसलें, कित्या खातीर आसा काय? जर प्रत्येक हेका जर कोर्टान हें करपाक वचूंक जाय जाल्यार तुमी आनी कित्याक आसात हांगा, सोडा ती खुर्ची. सो हेचेर दिसून येता की TCP म्हणटा ते व्हडले हे डिपार्टमेंट, कळ्ळें. इट इज नॉट ओन्ली फॉर जनरेट रेवेन्यू, कळ्ळें. TCP हे लॉ आनी बाकीचे जे इलिगल जाता तेचेर खंय तरी प्रमाणान हे हाडपाची गरज आसा, पण तेची जाल्ली वचना. सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान बेगीनच्या बेगीन हे कितें कारबार चल्ला तो स्टॉप करचो. आनी अशा तरेचे मिनिस्टर म्हाका दिसता आसात. आयज कोर्टान तांकां हे दिल्लें आसा, ते डिपार्टमेंट प्रत्येक एका मिनिस्टराचे आहा, तेणी म्हाका एक तरी तो हे TCP हिनी BJP गव्हर्मेंटान जर इतले तांकां अभिमान आसा हे गव्हर्मेंट बरें चलता म्हणून, जाल्यार तेका काडचें ना. तेणी स्वताहून हायकोर्टान हे जे डिसिजन दिला स्वताहून, कित्याक तेची रॉंग केल्लें आसा, हे जे रुल्साच्या भायर तेंच्यांनी डिसिजनां घेतले त्या खातीर तेणी रिजायन जावपाची गरज आसा. पूण मिनिस्टर सांगता आमी सर्वोच्च न्यायालयान वयतली.
तेच सांगले न्हू, सर्वोच्च न्यायालयान वयतले म्हणजे बाबा कित्याक म्हणून वयतले सर्वोच्च न्यायालयान? हां, हेचेर म्हाका दिसता चडसो आमचो एडवोकेट कलब श्रीनिवास कवर डिटेल तुमकां सांगतलो आनी तुमचे क्वेश्चन आहा तेजे आमी फुडें हें करया, कळ्ळें? आतां आमचो विवेक बाब उलयतलो, मागीर आमचे लिगली आमचो एडवोकेट कलब उलयतलो. देव बरें. काही म्हयन्या पयलीं एक सोशल मिडियाचेर एक क्लिपिंग येयल्ले ऑफ द मिनिस्टर क्लेमिंग दॅट around 6 crore square meters has been wrongly zoned as private forest in RP 21. वो प्रकरण तेन्नासान चालू आहा. सो त्या खातीर या गव्हर्मेंटान 17(2) सेक्शन एमेंड करून TCP एक्टा भितर हाडले. जेन्ना 17(2) हो सेक्शन एमेंड करून हाडले तेन्ना वेगवेगळे पॉकेट्स, पार्सल्स ऑफ लँड हॅव बीन कन्वर्टेड एज नॉन एग्रीकल्चर फॉर बिल्डिंग पर्पज, फेवरिंग द बिग बिल्डर लॉबी. रॅम्पंट अनबॅलन्स्ड डेव्हलपमेंट हॅज टेकन प्लेस. म्हणल्यार तुम्ही अक्षरशः जे हिल्स आहात, हिल स्लोप्स आहात, तेचेर पासून तुमच्यांनी परमिशनां इश्यू केला फॉर कन्स्ट्रक्शन. इफ यू गो टू शिकेरी हिल, ताज हा पळय ते सायडीक तरी तुमी वचात जाल्यार त्या स्लोपाचेर तुमकां दिसती पडटले वेगवेगळे तरेचे कन्स्ट्रक्शनां चालू आहा. हे आतां डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स, फिल्ड्स एंड नॅचरल कवर जे आहा पळय, दिस इज ओनली फेवरिंग द बिल्डर लॉबी. आमचे गोंयकाराचे कोण ना थिंगासर वयर दोंगरार घरां आहा पळय, ते फकत बिल्डर लॉबीचे व्हडले व्हडले बंगले आहा, ते विलास बांदिल्ले आहा. आमचे सामान्य गोंयकाराचे वेवस्थीत न्हंयाचे घरां आसा पळय, ते आजून पासून न्हंयाच्या घरांनीच रावता. थोडे जाण आपले डेव्हलपमेंट करून काडटात. मात हे न्यू डेव्हलपमेंट जो सरकार हाडला पळय, इट इज हार्मफूल फॉर नॉट ओन्ली द गोवन्स इन्क्लुडींग द ट्युरिस्ट. म्हणल्यार आतां तुमी पळोवंक गेल्यार ODP पासून हायकोर्टान तेजेर दाबले मारले. म्हणल्यार हायकोर्टाक देंवचें पडलें की ODP सांगपाक की ODP बाबा तुमी कितें केलां पळय तें रॉंग आहा म्हणून. सेम त्याच तरेन हायकोर्टान आयज गव्हर्मेंटाक परतून सर्टिफिकेट दिला की तुमची ही 17(2) सेक्शन आहा पळय, दॅट इज कंप्लिटली रॉंग एंड तुमच्यांनी हे ताबडतोब चेंज करचें. दिस इज द ऑर्डर वॉट स्टेट्स. आतां आय वॉन्ट टू ब्रिंग दिस एंगल फ्रॉम द ट्युरिजम सेक्टर. म्हणल्यार आमी कलंगूटच्या वाठारांत पळयत जाल्यार लोक येना, ट्युरिस्ट येना, सगळ्याकूच बोबो चल्ला की ट्युरिस्ट येना. आनी कित्याक येतले ट्युरिस्ट? तुमचे कॉन्क्रीट जंगल पळोवपाक येतले ट्युरिस्ट. दिल्लीवाले गोंया कित्याक येता? कित्याक तेंचो पोल्युशन परिस्थिती वायट आहा म्हणून ते फ्रेश एअर आनी ग्रीनरी पळोवपाक गोंया येता. तुमी तरी हे फ्रेश एअर आनी पोल्युटेड तरी ट्युरिजम फॅक्टर तुमी दिता जाल्यार वेर दे गोइंग टू कम? बाय वील दे कम? दुसरें म्हणल्यार हाय रायज बिल्डींग पळोवंक जाय तेंकां बिची पळोवंक जाय मरे. अरे इफ दे कॅनॉट गेट टू सी द बीचेस एंड दे गेट टू सी ओनली हाय रायज बिल्डींग इन द कोस्टल बेल्ट, जाल्यार what is the use of Goa? Why would a tourist come to Goa? And this आम्ही चार्ज करता की हो आयजचो गव्हर्मेंट आहा तो एक ऑर्गनायज्ड नेक्सस. कित्याक ते सांगता हांव, शिकेरे हिलार परतून वचा आमी, थिंगासर तुमकां खबर आहा की ह्या गव्हर्मेंटान एक लीज काडले टू रेप्युटेड हॉटेल इंडस्ट्री. 3 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी एक 60 वर्सां की 70 वर्सां कितें लीज काडला. आनी ते लीज प्रॉपर्टी जे आहा ते सारखे हिल टॉप हिलॉकाचेर वयर, शिकेरी हिलाचेर वयर आहा ते. आनी जरी तर त्या हिलाचेर तेंच्यांनी कितें फॉर्मुलेट करून सांगला, दे हॅव पुट इन फॉर परमिशन्स फॉर एक क्लब फॉर ट्युरिस्ट. या हिल टॉपाचेर तरी ते क्लबाचेर तरी 3 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी ते लिजाक दिला. त्या प्रॉपर्टीचेर तरी हे व्हडले बिल्डिंगां येयले जाल्यार इमिडिएटली तेंचे सायडीचे पळय कोणें पॉकेट्स घेतला पळय, थिंगा तुमी अक्षरशः वचून पळया, व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज आनी क्रोनी कॅपिटल आनी पॉलिटिकल नेक्ससाचे तेंचे पॉकेट्स आहा. तेंच्यांनी जागो इकते करून दवरला थिंगासर.
आणि जरी तर हे 3 लाख स्क्वेअर मीटर तरी तेंच्यांनी प्रोजेक्ट पास केलो युजींग 17(2) जाल्यार बाकीचेय म्हणटले तेका दिला जाल्यार आमकांय दिवचे पडटले. लॉ इज इक्वल टू ऑल. माझे शेजारीक तरी वयर दोंगरा तुवें बांदूंक दिला जाल्यार हांव सकयला जाल्यार म्हाकाय बांदपाक दी. This is a worm that will kill Goa. Groundwater tapping, rampant construction, all this is a nexus, and we charge that न्याय कोर्टान सांगला पळय आनी कोर्टान पळय डायरेक्टिव्स दिला इतून दोळे ओपन करपाची कामां गव्हर्मेंटान करूंक जाय आनी ताबडतोब तुमच्यांनी हे पळय नॅक्सस चालू आहा पळय ते बंद जावचे आनी आसा पळय ते परतून RP21 प्रमाणे सगळे फुडें डेव्हलपमेंट वचचें. थँक्यू. आता तुमचे सगळे पत्रकार भाव आणि भयणां बसल्यात तेंचे थ्रू हांव गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयतां. 4 गोष्टी जाल्लेल्या फाटल्या कांय दिसांनी. पयली जाली की एक BJPच्या लिडरान सांगलें की आपल्या एका कामा खातीर आपल्या एकट्या मिनिस्टराक पयशे दिवचे पडले आनी आपलें काम जावंक ना. त्याच्या उपरांत दुसरी गजाल जाली. BJPचो एक सेंट्रल लिडर येयलो आनी तेणी सांगलें हो लोकल BJPचो जो लिडर आसा तो फटींग. ह्या शब्दान सांगलें तो खोटें उलयता, कोणीच कोणाक कांय पयशे दिवंक ना. पूण खरें कितें जाल्लेलें आसा, कितें राज्य चालू आसा, हे फुडले जे 2 कोर्टान ऑर्डरी दिल्यात. ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा तेंच्यांनी 2 जजमेंटां 2 ऑर्डरी दिल्लेल्यो आसात आनी तेतूनसून कळटा की आमच्या गोव्यान आयज परिस्थिती कितें आसा. पयली ऑर्डर कोर्टान दिल्या इन रिगार्डिंग इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स एंड एनक्रोचमेंट्स. ही हायकोर्ट ऑफ बॉम्बेची ऑर्डर आसा 6 मार्चाची. डिव्हिजन बेंच जस्टीस कर्णिक आनी जस्टीस निवेदिता मेहता ह्या ऑर्डरीन जितले गोव्यान इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आहा ते सगळे कन्सिडर केल्लेले आसा आनी एक टायम बाउंड पद्दतीन आतां कोर्ट म्हणटा की हे गोवा गव्हर्मेंट जे आसा ते टोटल फेल्युअर आहा, फूल गव्हर्मेंट कॉलॅप्स जाल्लेले आहा. आतां आमकां हायकोर्टाक सगळे पावर हातान घेवन ज्या ज्या जाग्याचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा ते चॅक करून मोडचे पडटले. ही हांव तुमच्या वांगडा प्रेसा वांगडा शेअर करता ही ऑर्डर. म्हणजे तुमी स्वता पळयात कितली इम्पॉर्टंट ऑर्डर आहा ती. की ज्या ज्या जाग्याचेर इल्लिगल कसल्याय टायपचे झोपडपट्टी जावं काय घर बांदूं कोणी कितेंय करूं, हे सगळे आख्ख्या गोंयांत जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन हे कोणाचें काम आसलें? गोवा सरकारचें काम आसलें. तुमी पयलीं जावंक दिलेत कशें? तेतून झोपडे पासून हे व्हडले व्हडले BJPच्या लिडरांनी ते व्हडले व्हडले माल बांदल्यात गोंयांत. जसो आमच्या हेरिटेज झोनान बांदलेलो आसा ओल्ड गोवा, त्याच्या सकट सगळे टायपचे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आतां हायकोर्ट पळयतले स्वता जावन कोणी कितें भानगडी केल्यात. आनी दुसरी आतां ऑर्डर जी आसा ही आसा गोवा फावंडेशन वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा. हे जे सेक्शन 17(2) हे जे आसा TCP एक्टाचे तेचेर आतां हे जजमेंट येयल्लेले आसा. तरी सुद्दां तेंच्यांनी तेच म्हटलें 2 टायपचे गोश्टी आसता. एक आसा की TCP प्लॅन आसा तुमचो, तितून कितें तरी एरर आसा, मिस्टेक जाल्या खंय तरी. एखाद्या जाग्याचेर फॉरेस्ट नासलेंच पण तुमी फॉरेस्ट दाखयलें, हेच करूंक जाता. पण दुसरें आर्बिट्ररीनस, म्हणजे आपूण कोण तरी राजा आनी हांव ऑर्डर दिता चल चेंज, आनी असले फुकट जायना, फ्री जायना. ते खुद्द BJPच्या लिडरान सांगलां आपणाक पयशे दिवचे पडले. कोणी कोणाक पयशे दिले अजून आमकां खबर ना, पण जेन्ना कोर्ट स्वता जावन एक्शनी घेतले हे 2 टायपचे गोश्टी जाल्लेले इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आनी जाय तशें कोणाच्या तरी इच्छे प्रमाणे झोन चेंज. म्हणजे तुम्ही आता नवीन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करा आणि तुम्ही करा आणि आम्ही ते इल्लिगल करता. हे 2 टायपचे गोष्टी आसात जे खरे बेसिक जे सरकार जे आसा, जे सरकारचे काम सरकार चलता म्हणून जर दिसता रस्त्यार लोकांक, तर त्यांनी जे करपाच्यो गोष्टी आसात ते 2 कामां आतां
हायकोर्टान आपल्या हातान घेतल्या आणि दोन्ही जाग्यार तेंच्यांनी सांगलें आमी केस टू केस बेसीस आमकां आतां ठरयतले. प्रत्येक केसीन कितें जालां म्हाका दिसता की कोर्टाची जर म्हटलें तर तेंच्यांनी खूब व्हडलें काम केल्लें आसा, गोंयाचेर उपकारीत केल्लें आसा की फुडल्या ह्या 2-3 वर्सान कोर्ट स्वता लक्ष घालून हे जितले सगळे इल्लिगल कामां गोंयांत जाल्लेली आसात ती तेचेर कितें तरी एक्शन घेतले. ही खूब खुशीची गोश्ट आसा. पण त्याच वेळार दुसरी सायड तेची ही आसा, जर कोर्ट जर सगळें करतले जाल्यार तुमी कित्याक करता? जाय कित्याक हे गव्हर्मेंट? एक तर तुमी राजिनामो दिया आनी घरा बसा. आमचे कडेन जायना म्हणून कारण कोर्ट करपाचें आहा तुमचें काम. ना जाल्यार हेतून जे कोण इनवॉल्ड आसा तेंच्यांनी लक्षांत घेवचें. कोर्ट तुमचेर लक्ष दवरून आहा. ज्याच्या ज्याच्या विरुद्ध जर पुरावे सापडटले ते सगळे भितर पडटले. आयज पर्यंत खूब कठीणपणां केले, खूब पयशे खाल्ल्यात लोकांचे आनी आयज तुमचे कडेन उलोवपाक कांय मार्ग ना. कसली ती कोर्टाची जजमेंटां तुमी चॅलेंज करतले सुप्रीम कोर्टान? एक मिनिस्टरान एका जजमेंटाचेर आपूण चॅलेंज करून सांगतलो म्हणून सांगला आनी कोण आपलो वकील आसतलो तोय सांगला. सुप्रीम कोर्टान तुमी एडवोकेट मुकुल रोहतगी सारक्या वकिलाक जर घेतले तेची दिसाक 25 लाख रुपया फी आहा. ती कोणाच्या पॉकेटांतून वयतली? दिसाक 25 लाख रुपया गव्हर्मेंट ट्रेजरींतून वयतले न्हू. 10 हियरिंगां जाली कितले जाले? लोकांच्या ट्रेजरींतलो पयसो तुमी लोकां कडेन जे टॅक्स लावन 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 सगळे कडल्यान पयशे घेतल्यात ते ह्या कामा खातीर दिले लोकांनी. किंवा लोकांनी तुमकां ह्या कामा खातीर दिल्लेले पयशे आहात ते की कितें इल्लिगल जावचें न्हू. तेच्या उलट तुमी वागलेले आहात, इल्लिगल कामां तुमी केल्लेली आहात, झोपडपट्ट्यो क्रिएट केल्यात एका सायडीक आनी दुसऱ्या सायडीक व्हडले व्हडले 5 स्टार हॉटेलां आनी एका बिल्डिंगेक पयशे दिल्लेले आहात जागे जागे. आयज कोर्ट तुमच्या फाटल्यान लागलेले आसा. 2027 पर्यंत आय एम शुअर कोर्ट जे कोण गिल्टी आसात तांकां सगळ्यांकां धरून भितर उडयतले. हे सगळी इल्लिगल बिल्डिंगूय कोसळटले तुमच्यो. तुमी जे इतले साम्राज्य तयार केल्लेले आहात न्हू आयज जे तुमी इतले उडक्यो मारतात ते सगळे कोसळटले. पण जर शाणे आसात जाल्यार कोर्टाच्या विरुद्ध वचनाका. स्वता प्रोएक्टीव जायात. ज्या ज्या जाग्याचेर जे चुकला ती तुमचे स्वताची चुको दिसतरा नाल्यार जनता पळयतूच आसा तुमकां. कोर्टाच्या मागीर फुडें लोक येवपाचे आसात तुमच्या फाटल्यान आनी जेन्ना लोक उबे रावतले तेन्ना मात्र तुमकां खंयच पळोवपाक जागो उरतलो. दोतोर तुम्ही उरलेले ते मान्य आसा. दुसरो असो प्रश्न जाता की काही काँग्रेसचे नेते लिडर असते जे हितून इन्वॉल्वमेंट आसा, काहींची वोट बँकूय ती आसा. हेचे कडेन तुमी कशें? खंयचो काँग्रेसचो लिडर मेळटा? हांव नांवां घेता. जे कोण म्हणटा तुमी आयज सगळे लिडर जे कोण आसात BJP तुमी आतां क्वेश्चन केलो म्हणून तुमकां सांगता. पयले जजमेंट जे आसा कोर्टाचे अबाउट इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन ते कशें जाता खबर आसा तुमकां? तेंची कोर्टान ऑर्डरीन सांगला हांव तुमकां जजमेंट दिता तुमी वाचून पळय. एक हेल्थ एक्ट म्हणून एक्ट आसा. तो एक्ट सांगता की रोगराई जावची न्हू म्हणून. जर एखादो मनीस एखाद्या जाग्यार रावता तर तेका त्या जाग्याचेर टॉयलेट बांदपाची परमिशन दिवची आनी त्या खातीर तेका लायट दिवची आनी उदक दिवची. लिगल इल्लिगल मागीर पळय. ह्या सेक्शनाचो वापर करून आयज आमच्या म्हापशांत 18 झोपडपट्ट्यो आहात. 10,000 घरां आहात. ते झोपड्यो आहात भितर आनी हे फुकट जावंक ना. जागे कोणाचे? गोविंदाजीचे. गोविंदाजीच्या जाग्यांनी ह्या BJPच्या लोकांनी 10-10 लाख रुपये पागडी घेवन जागे दिल्लेले आहात आनी 3-3 हजार रुपये भाडे घेतात त्या लोकांक कडल्यान. हे BJP वाले. उगीच काँग्रेस म्हणून जावचें ना. तुमी स्वता पया कोण कितें करतात. हे सगळे जे भ्रष्टाचाराचे ज्यो गोष्टी आसात आयज भ्रष्टाचार फक्त आनी फक्त BJP करता.
काँग्रेसचो एकटोय मनीस भितर इनवॉल्ड ना. जेंचेर तुमचे आरोप असले तांकां तुमी बीजेपीन घेतल्यात आनी आयज तेच बीजेपीचे लिडर आहात. मनीस करता भ्रश्टाचार आनी जे करणारे आहात तांकां बीजेपीन आपल्या कडेन घेतलेले आहात. तेंचेरूच कारवाई जातली लास्टाक. जे कोण आसात न्ही कोण सुटपणाक सोडचे ना. कित्याक आहा एविडन्स जो जाता तो जाताच क्रिएट. तुम्ही जर एखाद्या पेपराचेर सायन मारल्यात आनी कितें जे इल्लिगल आहा ते लिगल केला जाल्यार त्या मनशाची सायन थंयसर आसात. थंयसर तुमी सुटचे ना. पण तरी सुद्दां जर गव्हर्मेंटाची जर खरीच मना पासून कितें जर आसा इच्छा जाल्यार तेंच्यांनी बेगीन भायर सरचें आनी कितें सुदारणा करपाक जाय ती इमिजिएटली करची. नाजाल्यार फाल्यां कोर्ट आसा कोर्टाच्या फाटल्यान लोक. म्हणजे सगळे जे काँग्रेसीन आसा ते सगळे गंगेन घातलेले आसात. गरजूच ना. तूं दाखय न्हू. सगळे जाण पळय आयज जर तूं कॅबिनेट काड मिनिस्टरांची लिस्ट काड कोण आहा भितर. चीफ मिनिस्टर एकटो बीजेपीचो आहा बाकीचे कोण आहा. तांकांच तुमी नांवां धरताले न्हू. ते केसी कोणाचेर घातलेल्यो. कोणाक अरेस्ट करपाक गेल्ले. कोणाचेर भ्रश्टाचाराची केस घातलेली. कोणाचेर आरोप लायलेले. हे सगळे बीजेपीचे लिडर आहेत. तेंच्यांनी जे झोपडपट्टे तयार केलेले आहा आनी लोकांच्या वोटाचेर नात ते. अशें धरून तांकां गट जे धरलेले आहात तेंच्या वोटांनी हे आपूण आमदार म्हणून निवडून येता. गोंयकारांच्या वोटाचेर येयना. आनी मागीर आमदार जातात मंत्री जातात आनी असले भ्रश्टाचार करतात. पण ते सुटचे ना. हे दोनूच चीफ कोर्टान केल्यात केसी न्ही. इनफ आहा तांकां धरपाक सगळ्यांक घालता. पूण दोतोर हितूंतले काही आता तुमी म्हटल्यार जे कोण आतां बीजेपीन येयले ते बी तशेंच निवडून येयले अशें तुमकां दिसना. ते जेच सांगता तुमकां गोंयांत झोपडपट्टी पॉलिटिक्स आमच्या म्हापशा पासून सुरू आहे. म्हापसा बीजेपीन तयार केला आनी तो जर एक विनींग फॉर्म्युला जालो तयार तो सगळी कडेन रिपीट जालो. तुमी हिस्ट्री काडून पळयात. तुमी म्हापशाचे पत्रकार आहात. गोंयची सगळ्यांत पयली झोपडपट्टी म्हापशान जाल्ली तयार. ते हेचे आयज जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थंय तयार जाल्ली. ती मोडपाक जेन्ना गेले म्हापशाचे लोक थंयच्यान मागीर जे नवीन राजकारण तयार जालें ते आयज सगळी गोवा घाण करून उडयल्लेली आहा. एकी कडेन झोपडपट्ट्यो आनी दुसरी कडेन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां व्हडले व्हडले बिल्डिंगो. आयज आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ज्या गांवांतसून येता नेरूल सायडीन तुमी जर म्हापशाच्यान पिलेन वता आनी पिलेनच्या फुडें नेरूलच्या दिशेन वयताना पिलेन पंचायती कडल्यान फुडें पळयात बिल्डींग एक व्हडली बिल्डींग दोंगरार येयलेली आहा. ती एक जाली बिल्डींग. सगळो गोवा पण परवरी जर तुमी पावल्यात जाल्यार तुमकां दिसता गोंयान आहा म्हणून. मुंबयच्या खंयच्या तरी पार्टान पावल्यार की आतांच दिसूंक लागलें. सगळो गोवा असो तुमी चेंज करपाचे आहा. तुमी तेचेर आवाज बी करूंक ना. तुजो पयलीचो क्वेश्चन ना तुजो पयलीचो क्वेश्चन घालता ना पयलीच्या क्वेश्चन ना तुवें सांगलें कितें ना तेजेर आन्सर कर. तुवें सांग तुमचो वैयक्तीक क्वेश्चन ना क्वेश्चन कितें आहा की तुमचे काँग्रेसचे आसा म्हणून एक म्हाका काँग्रेसचे आमदार सोडून दिया एक खंयच्या कार्यकर्त्याचे तरी कोणी आतां पर्यंत धरला तेचें नांव काडलेलें आसा कोणी. आतां सुलेमानान आमचे म्हापशाचे आमदार डेप्युटी स्पीकर हेचें नांव काडलेलें आसा. काल तेंचो बीजेपीचोच मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकर हेणी सांगलां की हो सरकाराचे मंत्र्याक आपूण स्वता पयशे दिले म्हणून 15 ते 20 लाख कळ्ळें. तेच्या पयलीं फाटल्या दिसांनी टास्क फोर्स लायिल्लो जेन्ना मायकल लोबो हो आमच्या हितून आसलो तेन्ना तेचे एगेन्स्ट कारवाई जाल्ली. तेच्या हॉटेलाच्या एगेन्स्ट इल्लिगल हॉटेलाचे कारवाई जाल्ली कळ्ळें. ते केसी ना खंयसर गायब जाले म्हाका खबर ना. आनी ती सद्या तो टास्क फोर्स कितें करता तें काम खबर ना. कारण आतां जर तो SIT जर काम करता आसली जाल्यार आयज लोकांनी हांगा कोर्टानसून ती हाडपाची गरज नासली कळ्ळें. सो नांवां कोणाची घेतल्या नांवां हांचीच घेतलेली आसा सगळ्यांची. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की चीफ मिनिस्टरांच्या पोतेन जे कोण कोण ह्या चीफ मिनिस्टरांचे एक्शन घेवची कळ्ळें. कोणा कोणाचें कितें आहा तें म्हाका आमी काँग्रेस पार्टीचे आमचो कोणी हेंच्यांनी ह्या पार्टीन रुलींग पार्टीन जो सरकार आसा
तेंची यंत्रणा आहा, कोण इन्वॉल्व आहा त्यांनी तेंचेर एक्शन घेवची, कित्याक लॉ सगळ्यांक जावपाक जाय. आनी हांव म्हणटा की काँग्रेस पार्टी हेका उगी रावची ना.